म्हजें नांव यश गांवकर. हांव फर्स्ट इयर इंजिनियरींग शिकता. सो हांव एक्चुली धोंड, पूण ह्या फावट म्हाका सगळे कार्य करपाक मेळ्ळें, पूण एक सुतक आसलें म्हणून म्हाका होमकुंडांतल्यान वचपाक मेळना. सो जालें कितें की हांव एक्चुली फ्रेंड्सांक मेळपाक म्हणून घरा कडल्यान सारके कपडे घालून होमकुंडा कडेन गेलो. सो होमकुंडा कडल्यान परत येताना जालें की तेवळी कडेन जी देवती आसा थंय एकटी म्हणल्यार थंय एक ग्रूप टायप येतालो. आतां म्हाका कन्फर्म खबर ना की तो तेंचो ग्रूप काय अशे खूब लोक येताले. पूण एक ती बायल पडली पयली की ती बायल पडटकूच दुसरे दोन सांबाळपाक गेले तिका उखलपाक, पूण फाटल्यानच्यान ते लोक येताले ते एकामेकांचेर पडले. थंयसल्यान ती स्टॅम्पीड चालू जाली. ती स्टॅम्पीड 5 मिनटां अशी सारकीच मॅस आसलो थंय स्टॅम्पीडाचो. पूण मागीर केन्ना लोकांनी क्लियर केलें, म्हणल्यार लोक अशे पडपाचे बंद जाले की पुलीस बीन थोडे हेल्प करपाक लागले. पूण तो इंटेल तेंच्या पोस्टा कडेन पावना. तो कोणाक एक्चुली फुडें पावना, फाटी म्हणल्यार देवळा कडेन कोणा कडेन पावना. सो आमचे पुलिसां कडेन आनी हांवें जितले कडेन कोणाक जाता तितले काडपाक ट्राय केले. तितूंची ती जो कोण बायल पडलेली ती ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाली. तशें म्हाज्या नजरे प्रमाणे 4-5 तरी म्हाज्या नजरेन म्हणजे 4-5 तरी एक्सपायर जाल्ले. तांचो एकटो भुरगो सुद्दां आसपाक शकता की असो 10वेक 11वेक कसो आसपाक शकता तो भुरगो, तो सुद्दां एक्सपायर जालो. सो झगडी बीन जाल्ली की रेका बायल पडले म्हणून? ना, झगडी अशी काय जावना. हांवें तरी जाल्या बीन आसा तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाज्या नदरेन काय अशें जावना झगडी बीन. पूण ती बायल पडली ती खबर आसा म्हाका, म्हणल्यार हांव थंयच आसलो सारको बायल पडली. सो म्हाजे कडेन जाता तितल्या लोकांक हांवें हेल्प केलें. हेल्प करून मागीर म्हाजे कडेन तें पळोवपाक जावना जालें, म्हणल्यार सगळें क्लियर जालें, पूण सायडीक लोकांक दवरलेलो तो पळोवपाक जावना. हांव थंयल्यान गेलो आनी पुलीस पोस्टार तांकां सांगलें की अशें जाल्यार तांकां इंटेल पावनासलो. सो तेंच्यांनी रोखड्याच्या रोखडी तेंची गाडी काडून तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन तांकां हॉस्पिटलान हाडलो. सो मागीर तरी आनीक उरलेले लोक. सो कितल्याची गजाल आतां ही आतां स्टॅम्पीड जाली सारकी 3 जावपाक 2 मिनटां कशी आसली तेन्ना चालू जाली स्टॅम्पीड. क्लियर जाता म्हटल्यार 20-15 मिनटां जाली. तुम्ही पळयतात GNH.